प्रुडंटाच्या पेट्रन सिरीजा भितर तुमकां येवकार. आज आमी फातोर्डा हांगा SGPDA मार्केटा कडेन आसा. आज पेट्रन सिरीजांत आमच्या बरोबर आसा वर्जिनिया सिमॉयस. ती दिसाक लागीं लागीं 100 ते 150 सुण्यांक डेली जेवण घालता. वर्जिनिया केन्नासून तुवें स्टार्ट केलें कुत्र्यांक जेवण घालता? एक्चुअली चिंतोंक गेलें जाल्यार हांव 2-2.5 वर्सां सावन सुणे आनी धाकटे पपीज पणजे मार्केटान तेन्ना पासून घरा वताली, तांकां जेवण घालताली. सो इट्स कंटिन्यूअस. मेन म्हणल्यार ही जी सुणीं आसात तांकां तूं जेवण घालपा शिवाय आनीक कितें कितें करता? पळय, ती धाकटी पपीज आसतना सोडटा मनीस. तांकां दुयेंस आसता, तांकां स्कीन प्रॉब्लम आसा, एक्सिडेंट जाता. तो जाता तितकें हांव ऑन द स्पॉट ट्रिटमेंट, ऑन सायट ट्रिटमेंट करता आनी तांकां क्युअर करता. स्ट्रे डॉग्सा विशीं तुजें कितें मत आसा? माझे मेन इश्यू आसा की वी हॅव टू स्टेरिलायज. सगळ्याचें स्टेरिलायजेशन करपाकूच जाय, कित्याक आमकां पॉप्युलेशन कशें पण कमी करून घेवंक जाय. तर स्टेरिलायजेशन इज द मेन सोल्युशन टू दिस. धाकटे आसतना दोळे ओपन करून नासतना लोक हाडून सांडटा, रस्त्यार सोडटा, माजरां पील, सुण्या पील. तर तांकां तें नाका जाल्यार ऍटलिस्ट एक स्टेप घेवपाक जाय न्हू. वर आनी तुजे पेटेक स्टेरिलायज कर, कापास कर. तर फुडें पॉप्युलेशन कमी जायत येतलें. थोडे कुत्रे जे आसात पळय ते एग्रेसीव जातात. सो तुमकां कितें दिसता की एग्रेसीव जाता, लोकांच्या स्कुटरींच्या फाटल्यान धांवतात, भुरग्यांच्या फाटल्यान धांवतात, चाबता, ते कित्याक लागून जाता अशें दिसता तुका? एग्रेसिवनेस कित्याक येता कुत्र्यांक? अग्रेसिवनेस येता मेनली वेन ह्युमन बिंग्स तांकां कितें वायट करता. तेंचे उगडास भरपूर आहा. बट आय हॅव ऑल्सो सीन खूब एग्रेसीव डॉग्स हिंगा सोडले आहा. घरान समज तांकां तें हँडल करूंक जायना, बाजारान हाडून सोडटा. 1 म्हयन्या भितर 15 दिसां भितर हांव तांकां मोगाल करून सोडटा. तर तूं कशें व्यापता ते सुणे कडेन ते भाशेन ती पोत्तून तुका दिता. आयच्या पेट्रन सिरीजा भितर आमच्या बरोबर आशिल्ली वर्जिनिया सिमॉयस. आयच्या पेट्रन सिरीजा भितर इतलेंच. भीमा पाटीला बरोबर राधिका कामत सातोस्कर, प्रुडंट मिडिया खातीर.